हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे। पुराय गोंयांत कितें घडलें? वास्को शांतीनगर वाठारांत एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो। गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो। तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची। रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी। गोयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा। हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा। ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात। तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा। डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली। आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात। हैदराबाद गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूमान तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। दर दिसा गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। तर सगळ्यात पयली आमचो डेस्क इन्चार्ज सुशांता कडेन। गोयच्या उद्देगीक वसणुकांनी जे प्लॉट वापराविने उरिल्ले ते आता नव्या उद्देजकांक दिवपाचें सरकारान थारायला आणि एक्झिट सपोर्ट स्कीम म्हणून सरकारान आज लॉन्च केली आणि जे 423 सुमार प्लॉट उरिल्ले आसात ते नव्या उद्देजकां खातीर उद्योगांक दितले खंय अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। दुसरी म्हत्वाची अपडेट जी जावन आसा जी T20 वर्ल्ड कप जे सद्याक सुरू आसा अमेरिकेन, तातूंतल्यान येता अफगाणिस्तानान इतिहासीक कामगिरी करीत बांगलादेशाक हारयत T20 वर्ल्ड कपाच्या सेमीफायनलींत प्रवेश केलो आणि ह्या वर्ल्ड कपात सगळ्यात मोठो धक्को कोणाक बसलो आसत जाल्यार वर्ल्ड चॅम्पियन ऑस्ट्रेलियाक। कारण अफगाणिस्तान जिखिल्ल्यान ऑस्ट्रेलिया ऑटोमॅटिकली ह्या T20तले भायर पडिल्ली आसा आणि सेमीफायनलींत प्रवेश करपाची तेंची जी एक हे आसली ती सामकीच फेल जाल्ली आसा। ह्यो दोनूय सविस्तर बातम्यो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो साताच्या बुलेटिनान। तर सुशांतान सांगिल्ल्यो दोनूय बातम्यो तुमकां साताच्या बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो। फुडें आमचे न्यूज एंकर समिता कडेन। खण खात्याच्या EIA अहवालात पयरा गांव जो आसा ताचो आस्पावूच ना, तर खण खात्यान सर्वे प्रमाण अहवाल तयार केल्लो आसा आणि हे विशीं लोक जे आसा ते अजाप उक्तायतात। हे विशीं पत्रकारांनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांकां विचारलें तेन्ना तांणी सांगलें की अहवालाचो सर्वे जो आसा ताज्या आपूण खोलायेन चवकशी करतलो आणि ना तो प्लेस आपूण एड करून घेतलो। तशेंच दुसरी बातमी जी आसा ती म्हणजे हडफडेच्या आदल्या सरपंचान काल राती एका गाड्यार वचून दादागिरी केली। तर फकत दादागिरीच न्ही जाल्यार ते गाड्यार खावपाक येयले 4 यूथ जे आसा तांचेर मार बडय केली आणि काल म्हणजेच सोमारा सांजाव आशिल्लो त्या फाटभुंयेर सांजावाक गेले उपरांत 4 तरणाटे जे आसा ते खावपाक लागसाल्या ब्रिजाचेर एका गाड्यार खावपाक गेले तेन्ना काय तांचो वाद जालो पार्किंगे वयल्यान आणि हो आदलो सरपंच जो आसा हडफडेचो ताणें तांचेर मार बडय केली आणि हे विशीं आतां दुबाविताड पुलिशेन कागाळ नोंद केल्ली आसा। दोन्ही बातम्यो सविस्तर तुमी साताच्या बुलेटिनांक पळयात। हालीं तेंपार अशा प्रकारांनी अशा घडणुकांनी वाड जाल्ली आसा हाचेर आळाबंदी हाडपाची गरज आसा। फुडें आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन। मोल्या सुक्तळी वाठारांत सोमारा राती जाल्ल्या स्वयं अपघातात कुळेच्या तन्वेश उल्हास रिवणकर ह्या तरणाट्याक जाग्यारूच मरण आयलें। आनी दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार प्रत्येक घरांत एक उद्देग आनी उद्देजक तयार करपाचो आमचो यत्न आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांखळे जाल्ले गोंय राज्य गिरायक हक्क कार्यावळींत स्पश्ट केला। ह्यो दोनूय बातम्यो तुमकां साताच्या बुलेटिनान पळोवंक मेळटल्यो। तर ऐश्वर्यान सांगिल्ल्यो दोनूय बातम्यो तुमकां साताच्या बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो। फुडें आमचे न्यूज एंकर संजना कडेन। गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे उपाध्यक्ष दिलीप प्रभुदेसाय यांच्या फुडारपणा खाला शिष्टमंडळान वीज दरवाडी संबंधी वीज खात्याचे अधीक्षक अभियंत्याची भेट घेतली आणि तांकां निवेदन सादर केलें की ही जी वीज दरवाड आसा ती बेगोबेग फाटी घेवची आणि जर फाटी घेवपाक अपेसी थारले जाल्यार येता त्या अधिवेशनांत लेगीत आमदार विजय सरदेसाय हो प्रश्न मांडटलो अशें तांणी सांगिल्लें आसा। दुसरी बातमी आसा ती निमाणे चीनाक चंद्राच्या काळकी वाठारांतल्यान माती हाडपाक येस मेळिल्लें आसा। चीनाचे चंद्र मोहिमेचे यान चंद्राच्या पृष्ठभागा वयल्यान माती घेवन निमाणे आयज धर्तरेर पावले। चंद्राच्या काळकी वाठारांतल्यान मातयेचे नमुने हाडपी हो पयलो देश आसा आणि ह्यो दोनूय बातम्यो तुमकां साताच्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो। थँक्यू व्हेरी मच संजना। फुडें आमचो न्यूज एंकर गौरीशा कडेन। आयज सकाळी फुडें लोटले हांगासर बोरी पुलाच्या नवीन बांदकामा खातीर शेताची डिमार्केशन करपाक भौशीक बांदकामाचे कांय कर्मचारी तशेंच
इंजिनियर्स जे आसा ते पावले. ताचेर थळाव्या शेतकारांनी आक्षेप घेतलो की आमकां कळनासतना हें डिमार्केशन हांगासर चालू जालेलें आसा. आमची वडिलोपार्जीत चलत येल्ली खाजन शेत जमीन जी आसा ताचेर त्या वेवसायाचेर आमचें पोट चलता. ताका लागून आमी ही जमीन जी आसा ती कशेंच बोरीच्या नवीन पुला खातीर दिवचें ना अशें सांगलें. त्याच बरोबर मागीर थंय एनवायरमेंटलिस्ट अभिजीत प्रभुदेसाय लेगीत पावले. तांच्यांनी सांगलें की खंयचीच कल्पना किंवा पूर्व नोटीस दिल्या बगर तुमी हांगासर येवन डिमार्केशन करप हे कायद्याच्या विरोधात आसा अशें तांच्यांनी सांगलें. त्याच बरोबर थळाव्या आमदाराक आलेक्स सिक्वेराक लेगीत फोन केलो. सो तांच्यांनी अशें सांगिल्लें आसा की ह्या शेतकऱ्यांक आमी समजिकायेन समजोवन हेचेर विचार विनिमय करतले अशें तांच्यांनी आश्वासन दिलेलें आसा. त्याच बरोबर आसगांव जी घरफोडी आनी जे अपहरण प्रकरण आशिल्लें प्रदीप आगरवाडेकर हांचें घर मोडलें बुलडोजर घालून आनी हातूंचो जो आस्पाव आशिल्लो ते म्हटल्यार भायले बिगर गोंयकार पुजा शर्मा हाणें जो कितें तांचो मॅटर आशिल्लो ताज्या वयल्यान ताका किडनॅप केल्ले. सो ह्या गोंयकाराचेर अशा होच गोंयकार न्हू प्रत्येक गोंयकारांचेर अशें संकट येवप हाचेर विजय सरदेसायान खंय तरी तिडो उक्तायली की गोंयची जी सगळी कायदो आनी सुवेवस्था आसा ती बिगर गोंयकारां खातीर सरकार राबयता. तांकां आळो दिता, तांकां तेंची सगळी चुकां लिपोवपा खातीर सगळी यंत्रणा सज्ज जाल्या अशें म्हणीत उतरांचे फार पेटयले. आनी कार्लोस फेरेरा हाणें सुद्दां हेचेर टिका केलेली आसा की जे कोण संबंदीत पुलीस आसात किंवा जे कोण हितून इनवॉल्व आसात पुलिसांचो हात आसल्या शिवाय हे प्रकरण अशें घडपाक शकना अशें म्हणून आमदार ॲडवोकेट कार्लोस फेरेरान सुद्दां हाचेर उलोवप केलेलें आसा. सो अश्यो बातम्यो आसा. येस, थँक्यू गौरीश. हालीं तेंपार ऑनलायन फूड म्हणजे जेवण ऑर्डर करपाचें हातून वाड जाल्ली आसा आनी फाटींच कोणें जेन्ना आयस्क्रीम ऑर्डर केल्ली तेन्ना ताका तातूंत मनशाचें बोट मेळिल्लें. तशेंच दुसरे केशींत चिप्साच्या पाकिटेन मेल्ले बेबूक सांपडिल्ले. तर कालूच हैदराबादच्या एकट्या मनशान चिकन बिर्याणी ऑर्डर केल्ली आनी ताका तातूंत किडी सांपडिल्ल्यो. सो हातून अशा प्रकारांनी सद्या वाड जाल्ली आसा. जे कोण ऑनलायन फूड ऑर्डर करतात तांणी सादूरताय बाळगून म्हणजे पळोवनूच खबरदारी घेवची. तर फुडें आमचे सब एडिटर उत्तेजा कडेन. तुमकां खबर आसतली की शेनवारा आसगांवचें प्रकरण जे घर मोडलेलें आनी तांच्या ते घर मोडलें ते प्रदीप आगरवाडेकर आनी ताजो जो पूत आसा ताका त्याचें अपहरणूय केल्लें. आनी ह्या प्रकरणात जेन्ना आमदारान हस्तक्षेप केलो तेन्ना पुलिशेन गुन्यांव नोंद केलो. आनी आयज ह्या प्रकरणा विशयी मुख्यमंत्र्यान एक विधान केलां ते म्हळ्यार ह्या घर मोडप्यां जे कोण ह्या घर मोडप्यांचो आस्पाव आसा ह्या घर मोडी प्रकरणात तांचेर कडक कारवाय जातली, खर कारवाय करतलेच म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलां. तशेंच मायकल आमदार कलंगूटचो आमदार मायकल लोबो आनी शिवोलचे आमदार दिलायला लोबो आयज परतून त्या घराची पळोवणी केली आनी एक दिसाचो तांकां अल्टिमेटम दिला एका पुलिशेक की जी पुजा शर्मा आसा ताका एक दिसा भितर अटक करची ना जाल्यार पुलीस स्टेशनार येवन सगळ्यांक लोकांक घेवन आंदोलन करतली अशी शिटकावणी आमदार दिलायला लोबोन दिल्लेली आसा. आनी दुसरी बातमी म्हणल्यार पेडण्या मोपा गांवठण वाड्या वयल्या एका बंगल्याचेर वीज खात्यान धाड घातल्या आनी वीज चोरी प्रकरणात संबंदीत धनियाक 6,48,644 रुपयांचो दंड दिला. तर ह्यो दोनूय सविस्तर बातम्यो तुमी साताच्या बुलेटिनाक पळोवच्यो. तर आयज दिसभर घडिल्ल्या म्हत्वाच्या घडणुकांचो नियाळ आमी घेतिल्लोच आसा. ह्यो सगळ्यो बातम्यो तुमकां गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो. तशेंच 8:30 वरांचेर टॉप 25 मुजरत पळोवचें. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकारा सयत हांव दिप्तिका कोडकार. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा. तर ते सगळे जमिल्ले आसा. हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंट तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. हैदराबाद गोमंतक टीव्ही.